गोय मुक्त जावन 62 वर्सां पुराय जाली, पूण कुसकोण ते कल्ला वाठारांतलो रस्तो करपाक सरकाराक 62 वर्सां लागली। ह्या वाठारात रस्तो नाशिल्ल्यान ॲम्ब्युलन्स लेगीत वचपाक मेळनाशिल्ल्यान कितलेशेच लोकांक आपलो जीव वगडोवचो पडिल्लो। इतलेच न्हय जाल्यार स्कुलाच्या भुरग्यांक लेगीत यो वच करपाक त्रास सोंसचे पडटाले। निमाणे आता रस्तो करपाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान कुसकोण काजूकट्टो कल्ला वाठारांतल्या लोकांनी खोस उक्तायला। हो दीस पळोवपाक तांकां 62 वर्सांची वाट पळोवची पडली। म्हणजे अत्यंत गोंय स्वतंत्र जातकच आम्ही सगळं वाट पळयताले ह्या रस्त्याची, आणि आज आमच्या सगळ्यांची एक स्वप्नपूर्ती ती पुराय जाता, आणि ताचो साक्षीदार जावपा खातीर आमी सगळे जमले आसा, आनी तातूंत तुमी म्हाकाय सहभागी करून दितले आसा। म्हाका याद जाता की हांव जेन्ना हाचेर ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर अशाच रातीन आमी एक येवन बशिल्ले, आणि त्यानंतर आमी ठरयलें प्रदीप आनी बाकी सगळ्यांनी की पयलीं आमी गांवच्या लोकांची एनओसी घेया। म्हाका 2016 आमी गांवची एनओसी घेतिल्ली काणकोणकर, म्हाका याद जाता। आणि ताजे उपरांत 2017 पर्यंत हांवूय ना आनी सुभाषूय ना, आनी त्यानंतर तो विशय तसोच रेंगाळत उरलो। आणि त्या वेळाचेर म्हाका दिसा सकयल्ली जी एनओसी आशिल्ली ती दिवपाक खूब अडचण जाली, आनी त्यानंतर आमी तशें पावरांक उरले नासल्या कारणान आमच्या विशयाक ती शब्दाची व्हडलें वजन उरूंक ना, आणि त्यामुळे थोड्योश्यो अडचणी त्या वेळाचेर जाल्यो। पूण मध्यंतरी म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी म्हाका दिसता म्हणजे क्रेडीट कोणी एकट्यान घेवपाचें न्ही, सगळ्या जाणांनी प्रयत्न केले आनी सगळ्या जाणांक दिसतालें की हो रस्तो जावपाक जाय। म्हाका दिसता हांव लाकी, कित्याक विदीन 2 years हे जे 2 परस मोठे परस आसले विच इज इन केपें आनी आमगे सांगे तालुका। हो जो रस्तो आहा म्हाका केपें स्टार्टींग लागता, मागीर सांगे मतदारसंघा पडटा। वावुर्ला हो एक रस्तो आमी लास्ट 1.5-2 महिन्या पयलीं चालू केलो, आनी आज होय काजूकट्टो होय रस्तो इनॉग्रेट करपाक म्हाका संदी मेळ्ळी। सो म्हाका दिसता हांव लाकी, इतू वर्सांनी इतली तेंपान हे दोन्ही रस्ते वावुर्लाय जालो, आज होय काजूकट्टोय जाता, आनी खूब बरें दिसता जेन्ना हे डेव्हलपमेंट जाता। दर हांव काँग्रेसाचो आमदार हिंगा राजकारण कांय दिसती पण, आनी हांव मुद्दाम सांगता आमदार ह्या नात्यान 2 वर्सांनी आनी प्रेस भावूय आहाय, हितून फोट मारपाक कांय ना। जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता म्हाका सरकाराचो आदार मेळ्ळा। आमी रस्त्या लागून आतां खूब हें केल्लें, खूब लोकांनी आतां रिपोर्टर आमकां गोमंतक टीव्हीचेर ते वटेन आमकां हेल्प मेळ्ळा। असो आमच्या गांवचो हेल्प आसा, तसो सगळ्या लोकांचो हेल्प आसा। अशें करून आज आमचें हें रस्त्याचें काम जाल्लें आसा, आनी तशें खूब आमकां त्रास जाताले अशें। आज सद्या आतां फुडें आमकां मातसो बरें जाता दिसता इस्कोला वचपाक भुरग्यांक, तांकां आतां बऱ्या पडटलें। मागीर एक आज जाता म्हणल्यार मागीर आतां जातलो अशें म्हण गॅरंटी आसा। आनी आमकां ते पळय भाजी जे खूब डिफरंट आसा। पयलीं त्रास कितें जाताले म्हळ्यार तुमकां हॉस्पिटलांत व्हरपाक पयलें आमी की तुमकां खुर्चेर बसून व्हरपाक पडटालें? बरें जाल्यार आमी पळय कितें करताले, बरें जाल्यार आमी कितें करताले, एक सगळे कोणाक बरें नासलें रातचे वचून केन्ना बरें जालें सगळे एकमेकांक उलो मारताले, सगळे एकटेन जाताले। आतां कितें उपाय आसा, आमकां वलतेर आसलें बरें खुर्ची, त्या वलतेरान घालताले आनी 2 जाणां घेताले। हांगसान 3 किलोमीटर आमी चलोन वयताले, आनी तेजे नंतर मागीर आमकां गाडी करपाक पडटाली, मागीर गाडी घालून वयताले। आनी ते वाटे वयता वयता आमकां खूब येताले, रातचे वचपाक पडटाले। रातचे टॉर्च नासलें, लायट नासलें, दी नासलें, कांय नासलें, राती काळोखाक वयताले। आनी अशें व्हरता व्हरता आमगे वाटे बी खूब येता, एक बायल बी तशी आमची वाटी सुटलेली आसा, अशें व्हर जाता। 2 फावटी 2 कडेन बी जालें, ते समज एकू उरल्यो, मागीर पिकअप हाडून डायरेक्ट मडगांव तेची मागीर 2 डिलिव्हरी 2 कडेन केली। आतां तो भुरगो अजून पर्यंत ते आसा। सो तुमकां रस्त्याचो फायदो जातलो? म्हाका आतां जाल्यार आमकां खूब फायदो आसा, शिकपा आसा। आतां एग्रिकल्चर आमी कितें पळय भाजी बिजी विकता, बियो व्हरता, माथ्या व्हरताले, त्यो आमकां व्हरपाक मेळटल्यो। आनी सुदारण खूब जातालें, खूब आमकां गांवांक बी कितें डेव्हलपमेंट आमच्या स्वतापायचें आमकां उब रावपाक बी शकतालें, कितें करपाक शकता आमी गव्हर्मेंटा कडेन कितें आमकां फंड मेळटा मेळ्ळा परत सबसिडी। गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।